नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. चिखली कोलवाळेत जखमी जाल्ले मारपेटात कृष्णा नायकाक आयले मरण. क्रिस्तोफर पॉल आनी प्रतीक गावस ह्या दोगा दुबावितांक कोलवाळे पुलिसांनी खुनाच्या आरोपा खाला केली अटक. जाल्यार दोग आसा फरार. सेगीत पडपी पावस आनी वाऱ्याक लागून कोलवा वाठारांत धांवते कारीचेर पडलो माड. सुदैवान टोळी जिवितहानी. कारीचे जाला बरेच लुकसाण. लायटीच्या पोरण्या सरयांक लागून दिवचल मार्केटात उप्रासला गंभीर प्रस्न. पावसा वेळार कांय दुकानांनी लायटींतल्यान जाता स्पार्क. वीज खात्यान उपाय येवजण करची वेपाऱ्यांची मागणी. व्हेनेझुएलाक 2 खर भूंयकांप. 10,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची शक्यताय. फाटल्या 126 वर्सांतलो हो सगळ्यांत व्हड भूंयकांप. पणजे बस स्टँडा वयल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनात जावंक ना स्फोट. विजेच्या इबाडाक लागून 12 महामार्गा वयल्या ईव्ही बसींचेर जाला परिणाम. कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत घडले भिरांकूळ अपघात. वेर्णा जंक्शनाच्या कोफुसावाक लागून 2 कारी मदीं जालो अपघात. जाल्यार केपें पारोडा स्वय अपघात जाल्ल्यान 2 जाण जालीं जखमी. आता पळयात खबरो विस्तारान. व्हेनेझुएलाक बुधवारा सांजे वेळार म्हळ्यार भारतीय वेळे प्रमाण बिरेस्तारा सकाळी 2 भिरांकूळ भूंयकांप जाले. अमेरिकन जिओलॉजिकल सर्वे प्रमाण हातूंत 10,000 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्याची शक्यताय आसा. पयलो भूंयकांप 7.2 खर आशिल्लो. ताचे केंद्र राजधानी कराकस पासून सुमार 160 किलोमीटर पश्चिमेक जमनी सकयल 13 किलोमीटर आशिल्ले. कांय सेकंदा उपरांत 7.5 खर दुसरो भूंयकांप आयलो. ताचे केंद्र मोरोन शाराच्या नैऋत्येक जमनी सकयल 10 किलोमीटर आशिल्ले. कराकस सयत खुबशा भागांनी इमारती आनी घरांचें लुकसाण जालें. हो फाटल्या 126 वर्सांतलो सगळ्यांत व्हड भूंयकांप आसा. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाले भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातांनी 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पळयात पुराय बातमी. वेर्णा बायपास जंक्शनाचेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बुधवारा राती 2 कारीची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात जंक्शनाच्या कोफुसाक लागून अपघात जाता अशें थळावे सांगतात. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोफुसाव पयस करचे अशी मागणी थळावे करीत आसा. केप्यां पारोडा महामार्गाचेर मध्यान राती भिरांकूळ अपघात जालो. स्विफ्ट कार चलोवपी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार उमथली. ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्यान चोरयेक गेली स्कूटर 24 वरां भितर एके बँके कडेन मेळ्ळी. स्कूटर गायब जाली ते सुवाती कडल्यान सुमार 300 मीटर अंतराचेर आशिल्ले इंडियन ओव्हरसीज बँके कडेन ही स्कूटर मेळ्ळी. अजापाची गजाल म्हळ्यार स्कूटर मेळ्ळी थंय आशिल्लो बँकेचो सीसीटीव्ही कॅमेरा लेगीत गायब आशिल्लो. बजाज फायनान्सात कामाक आसता. काल हांव कामार गाडी घेवन येयल्लो तेन्ना म्हाजी गाडी 3-3:30 मिसींग आशिल्ली आनी मागीर गाडी मिसींग जाल्या उपरांत आमी सांजची फूल आख्खे बिचोलेन सोदली. सोदता गाडीत ना म्हणून पुलीस स्टेशनार गेले. पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार थंयसर आरसी बूक नासलो, सो कंप्लेंट करूंक पावना. सो दुसरे दिसा आयज सकाळी आमी 24 तारीख पसून गाडी सोदपाक सुरू केली. सोदता जाल्यार गाडी म्हाजी इंडियन ओवरसीज बँकेच्या भायर उबी आसली बिचोलेन. जाल्यार थंयसर आमी कॅमेरा चॅक करपाक गेलो बँकेचो. जाल्यार बँकेचो कॅमेरा चॅक करतलो म्हटल्यार कॅमेरा कोणे तरी फोडलेलो हा तो पयलींच, आनी सो कॅमेरा फोडलेल्या कारणान आमकां कांय क्ल्यू गावोंक ना.
सो अशेच जर दिसाच्यो चोरयो जावपाक लागल्यो जाल्यार आमी कामाचेर वचपाचें कशें, गाडी व्हरपाची काय बसीन वचपाचें, आतां तो प्रश्न पडलेलो आहा. हेजेर मातसो पुलिसांनी लक्ष दवरचो. हे गाडी तुजी मेळ न्हू ती खंयसून चोरी जाल्ली आनी माझी गाडी बिचोले बजाज फायनान्स ब्रांच आहा थंयसून चोरी जाल्ली मुस्लिम वाडा मुस्लिम वाड्यार काल 3:30 सुमार 3-4 हेजे भितर दनपारच्या दनपारच्या. हांवें काल सांजभर सोदली मेळोंक ना म्हाका. म्हळ्यार आतां ती मेळी ती लागींच मेळ्ळी न्हू. आतां मेळ्ळी ती लागींच मेळ्ळी अरावंड 200 to 300 मिटर्स इंडियन ओवरसीज बँकेच्या भायर. सो थंय पयल्यार आमकां क्ल्यू अजून कांय मेळोंक ना. सो ते CCTV आसली ती ब्रोकन आहा, कोणें तरी डॅमेज केल्ली आहा राती आनी मागीर हाडून गाडी पार्क केलेली आसा. एक आमची बिल्डिंग आसा तितून ते बजाज फायनान्स हे आसा ऑफिस, तितून एक भुरगो काम करता, तेजो नांव आसा जीजस डिसोजा. तेजी काल गाडी सारकी 2:30 ते 3 भितर थंयसून गाडी नाच जाली जाल्यार तेणी म्हाका आमकां सांगलो अशें आमी काल सबंद भितरली खंय ATM आसा खंय कितें आसा सगळे कडेन भोंवन येयले मेळोंक ना. मागीर लास्टाक आमी पुलीस स्टेशनाक गेले जाल्यार पुलीस स्टेशनाक गेले जाल्यार ते म्हणपाक RC बूक हाड जाल्यार ती RC बूक तेजे हातीन नासली, ती घरा कडेन आसली. आज तेणी RC बूक घेवन येयलो तरी पण आमी सकाळी उठून आनी परतून बर्थडे पर्यंत वचून सोदून येयले थंयच ना. लास्ट आमी पुलीस कंप्लेन करपाक लागून हांगासून आमच्या घरा कडसून आमी हेका गेले पुलीस स्टेशनाक वयता पयले जाल्यार हांगा आमकां हेजे कडेन इंडियन ओवरसीज बँके कडेन ती गाडी दिसली जाल्यार आमी मॅनेजराक रिक्वेस्ट केले मातशें एक काम कर आमकां सिटी फुटेज दाखय. सिटी दाखय म्हणून सांगलें जाल्यार तेणी म्हणपाक तो काडपाक गेलो जाल्यार मिटर हे तेंचो कॅमेरा नॉट वर्किंग दाखयता. आमी मागीर भायर येवन पळयलें जाल्यार तो कॅमेरा पळयता जाल्यार कॅमेरा कांयच तेजो कांयच ना तेजेर हे आसा तेजेर पण त्यो चलना काय ना. म्हणजे म्हाका दिसता कालूच कोणी तर म्हणूंक शकता जाल्यार ते आतां कितें आसा ते आमचे पुलिसांनी पळोवपाक जाय की सकाळचे फुडें बी अशे लोक हांगा भोंवपाक लागले जाल्यार आमी आतां गाडयेक कितें लॉक मारून दवरपाचें काय बंद करून दवरपाचें तें आमकां मातशें तेंच्यांनी हें करपाचें की नाजाल्यार फाल्यां आमी सेफ ना न्हू. आतां अशें जाता जाल्यार फाल्यां आमी कितें कशें सेफ आसतलें आमचे गाडये. उदकाचो उणाव जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान टुगेदर फॉर म्हापसा गटान उदका स्रोत खात्याक निवेदन सादर केलें. पावसाचे उणे अदमासाक लागून राज्यांतल्या उदका सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायला. उदका वेवस्थापन आनी आपत्ती तयारीची व्यापक येवजण जाहीर करपाची निवेदना वरवीं मागणी केली. तशेंच उदका संवर्धनाचे उपाय, पावसाचें उदक सांठोवपाचे प्रकल्प तशेंच गोंयच्या उदका सुरक्षे खातीर ठोस पावलां उबारची अशें आवाहन केलां. की अंदू जवळजवळ 60% पावस कमी जाला जून म्हयन्यात आनी ओवरऑल जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन प्रेस मिडिया आनी लोक ह्या संदर्भांतले उलयता, तज्ञ लोक उलयता, त्या संदर्भान अशें दिसता की अंदू संपूर्ण सिजनाक ह्या 4-5 म्हयन्यांक जो पावस आसा तो अंदू कमी आसा आनी ताका लागून फुडें मे म्हयन्यान एप्रील मे म्हयन्यान शॉर्टेज जावपाची, पाणयाची समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी चीफ इंजिनियर WRD डिपार्टमेंट हेका आमी मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम कसो दिला की ह्या संदर्भान जे प्रॉब्लेम आसा, आतां पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना तुमी रेन हार्वेस्टिंग, परत रूफ हार्वेस्टिंग आनी ज्यो बोरवेल गोंयांत जितक्यो आसा त्यो रिचार्जिंग अश्यो करच्यो ही आमी मेमोरंडमाच्या तर्फे तांकां आमी सांगलेलें आसा. आनी अवेरनेस जावंक जाय लोकां मदीं. लोक थोडे आमचे पब्लीक हे जे आसा उदीक जे आसा, पोर्टेबल उदीक जे आसा ते मिसयूज करता. मिसयूज म्हणजे कशें, त्याच उदकान त्यो गाडयो धुवप आनी कितें करप अशें म्हणजे वेस्ट जावपाक. परत लिकेजीस ज्या संपूर्ण गोंयांत ज्या ज्या ठिकाणी लिकेजीस जाता तेजे इन्स्टंट तेंच्यांनी हें करूंक जाय. आतां तुमी 2-3 इन्स्टंट पळयले की मोठी पायपलायन फुटलेली आहा. ह्या खरें म्हटल्यार ही पायपलायन जेन्ना फुटता तेन्ना अकाउंटेबिलिटी धरपाची गरज आहा. इंजिनियराक खरें म्हटल्यार हेजेर FIR घालून तांकां हें जावंक जाय, तेजेर एक्शन जावंक जाय ताबडतोब. कित्याक हें उदीक व्हांवत रावता कंटिन्युअसली आनी मागीर तेन्ना केन्ना तरी ते सकाळी फुडें येता आनी त्या पर्यंत हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाता. ताका जबाबदार कोण? ह्या दृश्टीन खंय तरी जावंक जाय. हें सुद्दां एक्चुअली इट इज अ डिझास्टर. आनी हें डिझास्टर जे जाता तेन्ना हे नॅशनल एक्ट आहा 2005. हेतून सेंट्रल ऑथॉरिटी आसा, स्टेट ऑथॉरिटी आसा, अर्बन ऑथॉरिटी आनी डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी अश्यो 4 लेवलाचेर हे डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टिवेट जाता. आनी त्या दृश्टीन तेंचे कमिटी आसता, तेजे भितर तज्ञ लोक आसता. आनी आज जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, पण त्या दृश्टीन अजून ती एक्शन त्या पद्दतीन जावंक ना. अजून तेंच्यांनी प्लॅन म्हणटा तेजे अप टू डेट प्लॅन ना. स्मार्ट मीटर रद्द केल्याची अधिसुचोवणी काडची
अशी मागणी करीत काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कार्लोस फेरेरा, कार्यकर्ते आणि हेर नागरिकांनी पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा वेलो. मात पुलिसांनी तांकां आडायले. आमकां स्मार्ट मीटर नाका तो स्क्रॅप करात अशी भूमिका तांणी घेतली. मजगती स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सध्या स्थगीत केल्या. दंड रद्द करपा संबंधी अधिसुचोवणी बिरेस्तारात जारी जातली अशें मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. आम्ही एक मेमोरंडम ह्या एडॉक चीफ इंजिनियराक दिल्लो. एडॉक म्हणटा हांव, ताची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान पयलीं उत्तर दिवपाक जाय की गोंयान आनी कोणूच स्टेज बाय प्रमोट जाल्ले ऑफिसर ना चीफ इंजिनियर बसोवपाक, की हो तानाशाही डिक्टेटरशीप हाडून जो वयर बसयला. हो जेन्ना लास्ट टायम आमी गेल्ले तेन्ना अक्षरशः ताणें गोंयकारांक कितकोत करून उडयल्ले. आतां आज 1 म्हयनो जालो ताका मेमोरंडम दिवन. हे सरकार आणि हो मंत्री आणि मुख्यमंत्री गोंयकारांक फटयत आसा. एका सायडीन मंत्र्यान सांगले 1 लाख स्मार्ट मीटर आमी इन्स्टॉल केले. दुसऱ्या सायडीन मुख्यमंत्री एका कॅबिनेट मिटिंगेक जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना सांगता की आपूण स्मार्ट प्रिपेड मीटर होल्डर दवरला. आणि जेन्ना तुम्ही विचारले तेन्ना सांगता 1 लाख ते कंझ्युमर ना, ते 1 लाख ना, ते आनी कितें आहा म्हणून. आता खरें उलयता कोण? मुख्यमंत्र्यान सांगले की आमी तो प्रोजेक्ट होल्डर उडयला. आता होल्डर उडयला म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें? आमकां वी आर डिमांडिंग that this smart prepaid meter has to be scrapped. There has to be a notification that this project has been scrapped. आणि जे 1 लाख लोकांक और वॉटेवर जे तांणी पळय आंकडो ते सांगतात तांचे मीटर जे आशिल्ले ते ओल्ड मीटर बसोवचे. आणि ज्या लोकांक जे बिलां चड आयल्या, पिनल चार्जीस जे वाडून आयल्या, ते हे सरकार कशें रिवर्ट करतले हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना. ह्युमन रायट्स कमिशनान जर तर स्टेटमेंट केला की हे स्क्रॅप जावचे ना, हाजो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की मुख्यमंत्र्यान पळय पयर जो स्टेटमेंट केला की आपूण होल्डर घालतलो, हे गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार. आणि आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून लोक वाद करता की बिल डबल ट्रिपल जाल्ले. 2000 बिल येता तो 8000 जाला, 350 बिल येता तो 800 रुपये. आणि तेगे फकत फॅन आसात, एक एसी ना, एक वॉशिंग मशीन ना, कसले हे ना, तेका फ्रिजूय ना घरा कडेन. कसले गरीब लोकांचे बिल वाडले जाल्यात. आणि आता हांव भितर आशिल्लो तेन्ना म्हाका दाखयला की बिल लाखांनी येयले म्हणून. तूं चिंत हेच करून लोकांक कितको फारीक करून मेळटले. आतां हे सद्या हे बिलाचेर स्मार्ट मीटर गेले तेन्ना घातले तेन्ना तूं पळय बिल वील गॅलप. ते आतां 8000 ते 10000 जातले. लोकांक जाचना सोंसपाक. सो आय बिलीव दॅट वी आर सपोर्टिंग द डिमांड फॉर स्क्रॅपिंग स्मार्ट मिटर्स. हांव वेलसांव पाली इसोरसी पंचायत आणि ग्रामसभान रेझोल्युशन घेयला आमकां स्मार्ट मिटर्स नाकाय. आम्ही निवडा पंचायत सांगता आमकां नाका म्हणून. आणि लास्ट टाइम हांवें चीफ इंजिनियराक विचारला तेन्ना ही सेड इट इज मॅन्डेटरी. ऑन वॉट ग्राउंड्स? वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री. आमकां कितें डिक्टेटरशिप सांगता दॅट वी हॅव टू डू समथिंग. नो, वी डू नॉट वॉन्ट अ स्मार्ट मीटर. Sir has put this project on hold. I do not have further comments on this regarding. Now, coming to the bills, because you all have both the issues are highlighting. Regarding the penalties, Honorable CM first decision is to stop the penalties. Second, to revise all the bills right from November, because we have started it from 1st of November. So we are revising. Now these 10 days have gone because it is around 80,000, 70 to 80,000 on the average to revise the entire thing. Because the moment we revise, since the people, some of the people have not paid, we will have to put a DPC. So that DPC has to make 0. Again the system has to change. So entire process, day night we work for 10 days. It is ready.
file is signed by Honorable Minister sir. It has gone to Honorable CM sir. CM sir told me in the morning also get it personally, but I couldn't go with the file. It will be signed today, and tomorrow the notification will come. Worst case, day after tomorrow. We are trying tomorrow only because we will catch words. Therefore, the notification. But it's a process. The server has to be, certain. पक्षान आमचे आड जारी केल्ली टर्मिनेशन नोटीस बेकायदेशीर आसा असो आरोप आरजेपीच्या काडून उडयल्ल्या फुडाऱ्यांनी केला. तशेंच कसलीच कारण दाखोवपाची नोटीस दिवंक नासतना वा तांकां आपली बाजू मांडपाची संद दिनासतना घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी, अलोकशायवादी आनी न्यायाच्या तत्वां आड आसा अशी टिका वांगड्यांनी केल्या. तशेंच अध्यक्ष आनी सीईसीन खंयच्या अधिकारा खाला ही कारवाय केली असोय प्रस्न तांच्यांनी उपरासला. मनोज परबान राजीनामो दिवन लेगीत आजून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद चालूच आसा. कसलीच पूर्वकल्पना दिवचे पयलीं आरजीपीचो अध्यक्ष आनी सीईसीन आरजीपीच्या कांय वांगड्यांक टर्मिनेशन नोटीस जारी केल्या. हाका लागून आरजीपीच्या काडून उडयल्ल्या वांगड्यांनी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. पक्षान आमच्या आड जारी केल्ली टर्मिनेशन नोटीस बेकायदेशीर आसा असो आरोप आरजीपीच्या काडून उडयल्ल्या फुडाऱ्यांनी केला. तशेंच आमची बाजू मांडपाक संद दिनासतना घेतिल्लो हो निर्णय अलोकशाहीवादी आनी न्यायाच्या तत्वां आड आसा अशी टिका तांच्यांनी केल्या. तशेंच अध्यक्ष आनी सीईसीन खंयच्या अधिकारा खाला ही कारवाय केली असोय प्रश्न तांच्यांनी केला. जो नोटीस जो व्हायरल जातालो ऑन ऑल 10 इट इज इलिगल. सो वी आर टर्मिंग दॅट नोटीस इलिगल. कित्याक खंयचें ऑर्गनायझेशन जावं आमकां कितें डिसिप्लिनरी एक्शन बी घेवपाक जाय जाल्यार दे शूड हॅव सेंड अ शो कॉज नोटीस. दे शूड हॅव आस्क्ड अस टू फाईल आवर रिप्लाय इन रिटर्न. आता ते म्हणटा डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आणि सीईसी कमिटी बसयली त्यांनी, पण आमचे कडेन कांय कम्युनिकेशन जावंक ना. आमकां कसले नोटीस दिवंक ना, आमकां कितें ईमेल येवंक ना. सो वी आर टेलिंग द प्रेस एंड द एंटायर गोवन्स इन गोवा एंड अब्रॉड दॅट दिस नोटीस इज इलिगल. आणि हे नोटीस इलिगल म्हणून आमी म्हणटा बिकॉज द नॅचरल प्रोसेस ऑफ जस्टीस वॉज नॉट फॉलोड. आमकां खंय तरी कांयच दिवंक ना. जी सीईसी सेंट्रल तेंगे बॉडी आसा जी सीईसी म्हणटा कावन्सील, एक्झिक्युटीव कावन्सील, तेणी हूंय डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आनी तेणी ते डायरेक्ट डिसिजन घेतले आनी ते प्रेसाक आउट केले. खंयचो मेथड यूज करूंक ना. आमी जे रेव्होल्युशनरी जे काम करताले, इतले वर्सां काम करताले, पार्टी कडल्यान इतले कनेक्टेड आसलोले. सो मातशें पण एक सुद्दां तेणी चिंतूंक ना बाबा हेका आपोवन हाडचे, तेंचे कडेन उलोवचे, तेंचे कडेन आपले विचार मांडचे, आमचे मतें कितें चलता. बिकॉज सम ऑफ देम आर फाउंडर मेंबर्स. एक क्वेश्चन एक उबो जाता की हाऊ दिस सीईसी इज ऑपरेटिंग. बिकॉज एट द प्रेझेंट मोमेंट देर इज नो प्रेसिडेंट. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो प्रेसिडेंटान बाब मनोज परबान रिजिग्नेशन दिला. देर इज नो प्रेसिडेंट. नाव असली सिरियस डिसिजन्स पार्टीक अटॅच असलेले इतले भुरगे जे इतले टाइम वर काम करून पार्टी वयर उबारला, तुम्ही कशें डिसिजन घेयले विदाउट द प्रेसिडेंट. आपल्याचेर फटवणुकीचे आरोप केले. 10 एप्रिलाचे बसकेक पार्टी बंद करता म्हूण थारायल्ले, पूण पार्टी बंद जाता असो निर्णय जावंक ना अशें सांगतात पळय, तांच्यांनी देवळांत वचून आपूण खरें उलयतात हें सिद्ध करून दाखोवचें अशें प्रेमानंद गावडेन तिडकीन सांगलें. तशेंच 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत डोनेशनाचे पयशे खाल्ले असो आरोप म्हजेर जालो, पूण आमकां कांयच मेळोंक नाशिल्ल्याचे डेगली फेर्नांडीस हांणी सांगलें. तशेंच 39A आंदोलनाच्या वेळार विरेश बोरकाराची भलायकी इबाडिल्ल्यान मनोजान आंदोलन फुडें व्हरचें म्हूण ताका सल्लो दिल्लो, मात ताणें तशें करिनासतना ताचो आंदोलन बंद करपाचो डाव आशिल्लो अशें सॅम नायक हांणी सांगलें. लोकांक तुम्ही इन्स्टिगेट करतात, तुम्ही इंटरनल इन्स्टिगेट करतात. हे सीईसीचे मेंबर जावं हे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर कित्याक म्हणून आमी कितें उलयलें वायट की 10 एप्रिलार मिटींग जाल्यार हांव सांगता 10 एप्रिलाची मिटींगेक हेंच्यांनी ठरयला. डिसिजन जावना पूण हेंच्यांनी प्रत्येकानी उलयला. कोण ना सांगा. हांव देवाचेर विश्वास दवरूंक मनीस. हांवें देवाक घराणें घातला. कटमगाळी दादाक हांवें नाल्ल फोडला, तसोच मंगेशाकूय हांवें नाल्ल फोडला. म्हाजे जे मनांतल्यान उतर येयला ते तोंडांतल्यान येयला, जे हांवें आयकलां कानांतल्यान ते तोंडांतल्यान भायर काडला. हेंच्यांनी जे कोण सीईसी मेंबर आशिल्ले पळय देवा कडेन वयचे. हांवें देवाक सांगलां
हांव मनशाक मानपी न्हू आनी मनशाक भिवपी मनीस न्हू. देव जर तुजे बरोबर आसा आनी तुजी नशिबान आसा तुका कितें मेळपाचें आसा तितलेंच मेळटलें. पूण आयचे घडये सांगता हे जे सीईसीचे मेंबर आसा ते कांय जावना तशें कांय ना म्हणून सांगता. पर्टिक्युलरली कोण तो ट्रेजरर आसा पळय तेणी सांगला तशें कांय जावना, पार्टी बंद करपाचें डिसिजन जावना अशें तेणी उलयलां पळय. तेणी देवळान वचून रावचो गाठी बंद आनी ताणी सांगचें. आयज जे पार्टी फंड्स येताले न्हू तितूंतलो आमकां एक 5 पयसो देखून मेळना. जावं ते इलेक्शना टायमार कॅम्पेनिंगा टायमार ओ कितें ते फॉर्म भरपाक ओ कसलें टी शर्ट घेवपाक बॉल घेवपाक हे सगळें आमच्या थंयसून गेलां. सो लोकांक दिसता ही आमी 5 वर्सां हांव मुगेलें सांगता 5 वर्सां आमी काडले आनी आमच्या रेव्होल्युशनरींनी काडलें. सो थोड्या लोकांक दिसता आमी ते डोनेशना फुडसार जगताय म्हण. ना, तुमी कोणाक डोनेशन धाडला आनी कोणाक हे तुमी धाडून दिला न्हू तुमी ताका क्वेश्चन करचें. आमचे टिका मारचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या केटीसीएल बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाचेर स्फोट जावपाची गजाल फटीची आसा अशें कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. चार्जिंग स्टेशनात फकत विजेच्या इबाडाक लागून चार्जिंग जायना, मात बिरेस्तारा सांज मेरेन हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें तुयेकारान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. पणजेच्या बस स्टँडावेल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनात स्फोट जाला अशी वावडी पातळिल्ली. हे फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीन कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तळेकाराक संपर्क केलो. तेन्ना पणजेच्या बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाचेर स्फोट जावपाची गजाल चुकीची आसा. चार्जिंग स्टेशनात फकत विजेच्या इबाडा लागून चार्जिंग जायना, मात 11:30 मेरेन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन दुरुस्त जातले. उपरांत ईव्ही बसीचे चार्जिंग परतून सुरू जातले. मजगतीं हाचो परिणाम 21 रुट्यांचेर जाल्लो, मात कांय सुवातेर कदंबाच्यो डिझेल बसी घातल्यात. जाल्यार साळगांव कळंगूट, हरमल, केरी, मोपा, तुळसकरवाडी, आमठणे, कुडचडे, आश्वे, मोरजी, साळ, हळण आनी चोडणा रुटावेल्यो बसी बंद दवरल्यात अशेंय तुयेकारान सांगलें. आमच्या 3 कडेन चार्जिंग चलता. एक मडगांव चलता, पणजे चलता आनी परवरी. सो पणजेचे बस स्टँडार कितें जालें इलेक्ट्रीक कितें प्रॉब्लेम जाला खंय. सो ब्लास्ट बी तशें कांय जावना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात ते 11:30 पर्यंत कंप्लीट जातलें खंय काम. ओके. तेच्या उपरांत मागीर चार्जिंग करपाक मेळटलें. म्हणजे जालां कितें खंयच्यान वचपाचे बसीन प्रॉब्लेम जाला. 14 बसी काल ऑपरेट करपाक मेळना कारण ते चार्जिंग जावना म्हणून. आयज खंय सकाळीं 7 टोटल 21 बसीक प्रॉब्लेम जाले. म्हणजे चार्जिंग करपाक मेळना इतलेंच. बाकी सगळें चालू आहा. म्हणजे ते पणजेसून ज्यो बसी वयता त्यो बसी फॉर एक्झाम्पल पणजेसून म्हापसा वयता, पणजेसून मडगांव वयता अश्यो करून 21 बसी. काल 14 बसींक चार्जिंग करपाक मेळना आनी आयज 7. आतां 11:30 पर्यंत तशें जातलें. इलेक्ट्रीक प्रॉब्लेम ते. म्हणजे मडगांव चार्जिंग चालू आहा आमचे, परवरी चालू आहा आमचे. सो बाय इवनिंग सगळे सुरळीत जातले. 100% इलेक्शन डिपार्टमेंटान 11:30 म्हणून टायम दिल्लो खंय कंप्लीट जातले म्हणून. तरी आसतना इवनिंग म्हटल्यार जातले सगळ्यो. ब्लास्ट बी तशें काय जावना. फक्त इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे कितें प्रॉब्लेम जाला इतलेंच. 12 कडेन सध्या बंद आहा. बाकी सगळे डिझेल बसी घालून सुरू केल्या. आता फक्त सालिगांव, कलंगूट, हरमल, केरी, मोपा, तुळसकरवाडी, आमठणे, कुडचडे, आश्वे, मोरजी, साळ, मागीर हळण आनी चोडणा इतल्योच बसी सध्या ऑपरेट करपाक मेळना. बाकी तेंच्यांनी डिझेल घालून सुरू केल्या. सो सांजे म्हटल्यार सुरू करतले. बरें. बाकीचे सगळे डिझेलाचे चलतात, ह्योच उरल्या. हय ह्योच. हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटले 4 दीस सेगीत पडपी पावस आनी वाऱ्याक लागून कोलवा वाठारांत धांवते कारीचेर माड पडलो. सुदैवान जिवीत आनी टळी, मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. ताका लागून कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. हे घडणुकेची म्हायती उजो पावपी दळाक दिले उपरांत तांच्यांनी पडिल्लो माड कातरून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो.
लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो